प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 44 ते 44 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 44 to 46. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एका शेतांत लिपलोलो आसलो एक थेवो मेळटोच तो नव्यान लिपून दवरून आनी इतलो खुशाल जावन की वचून मागीर आपणा कडेन आसले तितलेय विकून आनी परत वचून ते शेतूच विकतें घेता. ते कोण एकल्या मनशा परी सुर्गीचे राज. मोतयाची वोपार. तेच भाशेन एक उंच मोलाचे मोती मेळोना फुडें वचून आपणा कडेन आसले तितलेय विकून आनी ते मोतीच विकतें घेता. त्या नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतो एका वेपाऱ्या सारखे सुर्गीचे राज. प्रितीच्या बाबणीनो आयज जेजू आमकां दोन वेपारींनी सुर्गीच्या राजा विशीं आमकां शिकोवन दिता. पयली वेपार म्हणल्यार लिपोवन दवरल्या थेव्याची वेपार आनी दुसरी म्हणल्यार मोतयांची वेपार. आनी बाबणीनो आमी दोनी वेपारी आमी आयकत जाल्यार जेजू आमकां दाखयता की जो कोण एका जाग्यार वता आनी ताका एक थेवो मेळटा आनी तो इतलो खुशालबडी जाता आनी म्हणटा आतां हो थेवो जाल्यार तो थेवो लिपोवन दवरता आनी ते शेतूच घेता. म्हणटकीर जेन्ना तो शेत घेता तो थेवो जो लिंबून दवरला तोय ताजो जाता. ताजे फुडें दुसऱ्या वेपारीन तो मोतयाच्या वेपारीन कितें म्हणटा, तो म्हणटा सुर्गीचे राज एका मोलादीत मोतया भाशेन एक मनशाक एक मोलाचे मोती मेळटा आनी तो आतां कितें करता, तो सगळें आपलें विकता आनी तो वचून तें मोलाचे मोती तो आतां विकून घेता. आनी जेजू म्हणटा सुर्गीचे राज ह्या दोन वेपारी भाशेन. म्हणटच भाव भयणीनो, कित्याक गाय एक मनीस जेन्ना ताका एक थेवो मेळटा आनी तो सगळें विकता आनी तो जागो घेता, संवसाराचो वस्तू ताका कितें करतलो? संवसारा वस्तू ताका कितें एक थेवो मेळत जाल्यार एका जाग्यार तो थेवो घेवन वेतलो, तो तें भाट घेवचो ना, तो जागो विकतो घेवचो ना. ताका थेवो जाय, ताका थेवो मेळ्ळा, तो चोरून व्हरतलो, तो म्हणटा म्हाका मेळ्ळा आतां घेवन वेतलो. कोणाक एक मोलादीक मोती मेळ्ळा, तो आतां आपलें सगळें विकून ते मोलादीक मोती घेवचो ना, कित्याक ताका त्या मोतयाचो वालोर ना. पूण जो कोण देवाच्या राज्यान येता आनी आतां तो देवाचें उतर आयकता आनी देवाच्या उतराची सजमणी मेळोवन तो आतां एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. ताका ताजो भावार्थ आवडटा, ताजो संबंद देवाशी घोट जाता. तो भाव भयणीनो जावन आसा हो मनीस जो आतां ह्या संवसाराची वाट सोडटा. ज्या भाशेन आपलें काम पयलें कोत्तालो ती वाट सोडटा आनी आतां देवाच्या राज्यान भितर सरोन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोन तो आतां आपलें जिवीत सारता. म्हणटच भाव भयणीनो, खरेपणी आमी सुर्गीच्या राज्यान आमी आहा जाल्यार आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर दवरता, ताच्या उतराचेर दवरता. म्हणून जितली आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावता, भाव भयणीनो, आमचें जिवीत जेजू सारकें जाता. कित्याक भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां जेन्ना आमी ताजेर भावार्थ दवरता, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता. खरेपणी आमी एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक पावता. आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक पावता. म्हणटच आमी जेन्ना देवाच्या राज्यान खरेपणी भितर सरता, आमी धर्म कोत्ता जाल्यार आमी खरेपणी धर्म म्हणल्यार आमी इगोर्जेक वता, मागणे करता, तेर्स करता, हें सगळें आमी कोत्ता. पूण जेन्ना आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरता, आतां आमी जें कोत्ता तें आमी मिसाक वेता, इगोर्जेक वेता, तेर्स करता, तें आमी फकत धर्माक विशीं करना. आमी आतां आमच्या देवा बरोबर संबंद आहा म्हणून आमी आतां ते इगोर्जेक वचोन, आमचे तेर्स करून, आमचे मिसाक वचोन आमचो संबंद देवाशी घोट आसा म्हणून आमी तें करता. म्हणटच भाव भयणीनो,
जो कोण देवाच्या राज्यान भितर सरता तो फकत धर्म करिना, तो फकत संवसारा भाशेन जियेना. म्हणजे तो धर्मूय करता आनी मागीर धर्म केल्या उपरांत इगोर्जे केल्या उपरांत मागणी केल्या उपरांत संवसाराच्यो वस्तू करता. पूण जो कोण खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरता ताजें जिवीत बदलता, ताजे एक एकल्या तोडीर आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे तो चलयता. तो आपलो भावार जेजूचेर धरून आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे एक एकल्या तोडीर जिवंक पावता. आनी आतां भाव म्हणून आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी आतां एक जैतिवंत जिवीत जियेता. जो लोक आमकां पळयता तोय आतां देवाच्या राज्यान भितर सरता, कित्याक ती पळयतात कशे भाशेन आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता, कशे भाशेन आमी एक शांतीचेर जिवीत जियेता, कशे भाशेन आमी एक भावार्थीचेर जिवीत जियेता. तर आयज भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आमी सुरवात करुया. आनी जितली आमी देवाच्या उतरान चलता, जितले आमी जेजूचेर बावर दवरता, आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले. खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले. फकत धर्माचें न्ही, पूण खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत, क्रिस्ती जिवीत, बावार्थीचें जिवीत आमी जिवंक पावतले. हें जिवीत जिवपाक आयजतान आमी सगळीं सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सोरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.